देव बरो दीस दिवं. म्हज्या बाबा भयणीनो, फाटले 9 दीस आमी सगल्यांनी नोवेनांनी वांटो घेतला. आमच्या बागीवन जुजेबाज गोंय दामाव दिवसेच्या आस्काराच्या नोवेनांनी. आनी आयज तो दीस पावलो, पोरबेचो दीस. आयज परब 16वी जानेराची मंगळार आमच्या आस्काऱ्याक, गोंयच्या आस्काऱ्याची परब बागीवन जुजेबाजाची. तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार आमी दिता आसतना आयचे मिसाची सुबरमणीक आमचे मदेकात आसात फादर आग्नेलो पिनेरो, शिक्षक रायदूरचे सेमिनारींत. तांकां तुमच्या नांवान आनी आमच्या रेतोराच्या नांवान फादर केदेत तेलिसाच्या नांवान माये मोगाचो येवकार आमी दिता. हे मिसाचे भेटेन मागता मातशें तुमी भितर सरता आसतना इंगेप्स मातशें फील करची आनी सगल्याक तुमी माणसुगेन शिस्तीन तुमी बसचें. मातशें गॅप्स दोनी नाकान सगल्याक मातशें माणसुगेन बसात. मीस सोंपल्या उपरांत दुसरें मीस रोखडेंच 6 वरांचेर जातलें. ह्या पासत शिस्तीन आनी सुडसुडायेन आमी ह्या वद्दांतल्यान भायर सरुया, कित्याक दुसऱ्या लोकांक त्या वद्दांतल्यान परतून भितर सरपाक म्हणटकूच बेगीनच आमी भायर सरचें सुडसुडायेन. आनी हेर दुसऱ्या लोकांक दुसऱ्या मिसाक येवपाक आहा तांकां सुडसुडायेन येवपाक आमी वाट तयार करतले म्हणून आमी आज बाळगिता. भक्तीपणीन मिसाचे भेटेन भावार्थान आमी वांटो घेवया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, बागीवन जुजेबाजाचे दोबाजे परबेच्या मिसान आमी वांटो घेवंक आयल्या. आमचे याज्ञेक ह्या दोबाजेक परबेच्या मिसान प्रवेश करतना सोमेस्त माद्र्यांक, मोटवाशांक, लौकिकांक आनी हेर बावार्थ्यांक हे परबेक आमी येवकार दिता. सगळे सिताबेन आनी भावार्थान ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतना उबी रावया, गीत गावया, देवाचे वेदी सोरी. Vedi soli, Novena, Novena, Sus, sus,
बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्य आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज आमच्या गोंयच्या महादोन प्रांताच्या आस्काऱ्याची बागयोन सुसेवाजाची दोबाचीक पळोवप आमी सबरोंक जावं. सुसेवाज आमकां गोंयचे पवित्र सभेक देवाच्या मोगाचें दान. ताचे खातीर त्रिएक देवाक वाखाणुया आनी दिनवासुया. हांवें तुमकां केलां तशें तुमी करात. हो ह्या गवळीक वर्साचो विशय मनान धरून हे दोबाजीक परबेक हो विशय विचून काडला. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक, शुभ वर्तमाना खातीर हांव सगळ्याक सोगोट जाला. जेजू सुर्या आनी हांव चोंदरीम म्हणून बागयोन सुसेवाजान सेवे चाकरेचो आकार घेतलो आनी खानारांत, मंगळुरांत आनी सेलावांत सोमेस्त पोरचेताय क्रिस्ताचो सेवक जालो. ताची सेवा चाकरी म्हळ्यार ताणें जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान आपणायलें आनी ते आपल्या साद्या जिविताचे देखी वरवीं उतरान आनी कोरण्यांनी पोरचेक परगोट केली. पोरचेची सेवा चाकरी करतना वेगवेगळे बेस आपणावन पिडेस्तां, असोक्तां, पातक्यां आनी ओनबावार्थ्यां आनी देव धरून नासलोल्या सवे पडयान जेजूक ताणें परगटलो आनी हे पडी देवाचो मोग सोमेस्त पोरचेक उक्तो केलो. ह्या आधुनीक काळांत शुभ वर्तमान परगट करूंक, बावार्थ सांबाळूंक आनी तो जिवंक आमकां एक व्हड आशा. आयज एकेरीत समोरमणेन ऑर्ताबरीत वांटो घेतना आमच्या आस्कऱ्या सुसेवाजा भाशेन जेजूच्या शुभ वर्तमानाची दिरादीक परगटणारा आमी जावंक बापाचें बोल आमकां हे परबे मिसांत मागुया. मोगाड बाबा भयणीनो, ही सुरवातेची उतरां आमच्या मनात धरून जेन्ना कुशालकायेन आमच्या गोंयच्या पात्रोनाची बागयोन सुसेवाजाची परब समोरुंक आमी एकठांय जाल्या. आयच्या मिसाचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार धरून कांय पावटी आमच्या जिवितान, आमच्या कुटुंबान, आमच्या समाजान शुभ वर्तमानाची परगटणार जावंक आमी चुकल्या. देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत बागीवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पवोवंक. सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. मोहिमा देवाक उंचसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसरी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवीदार देव बापाक का नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शेली, तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया.
ओगेपणान काळजांतली मागणी भाग्योन सुसेफासाचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया. ह्या मिसात आमी किरीत भाशेन मागता. आयच्या दिसा वाडदीस समारंभ देवाक दिन वाचून हें मीस भेटयता मेलनी डिमेलो. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालून आमचे मागणे ताचे खातीर जावं दी. देवा, तुज्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जोसेफासाची देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमापर्यंत पोरजोड आयली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर पोरगोटलोले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले. तुजे पोरचेचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आयच्या पयल्या वाचपान जेरमायास देवाच्या उल्याक कान दिवन ताच्या उतराचो पुरगोटणार जावंक फुडें सरता. दुसऱ्या वाचपान बागिवोन पावलू सगल्यांक सोगोट जावन देव परगोटणेचे हातयार जाता. शुभ वर्तमानान देवाच्या उदारपणाचेर पातयेवन बरे खबरेचो परगोटणार जावंक बागिवंत लुकास उत्तेजन दिता. जेरेमियास प्रवादयाच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरेमियास हिल्कियाचो पूत यान्निकी घराण्यांतल्यो अनातोत शारान बेंजामिनाच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां सोरेस्पोराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकायचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सोरेस्पोरा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सोरेस्पोरान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणो नाका. हांव तुका धाडटा ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां सांग. तांकां भियोनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सवें हांव आसा. उलयता तो सोर्वेस्पोर तेन्ना सोर्वेस्पोरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजी ही उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटून आनी मोडून उलोवंक, इबाडूंक आनी भोजन करूंक, नव्या बांदूंक आनी वोपूंक सगळ्या राष्ट्राचेर आनी राज्याचेर आज हांव तुका अधिकार दिता. देवाचें उतर हें. देवाचें आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरींक गावून जातलो. Songlia por Sancoale nevaci gotik vismita. सगळीं म्हणुया. Songlia por Sancoale nevaci gotik vismita.
Zabam. Soglia por Sancoale, levaci godik vismita. Pomeshwaracha mana Githangayo nagoda Uirkarak tau devache Zabam. Soglia por Sancoale, levaci godik vismita. बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, सगळ्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगळ्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगळ्यांचो गुलाम जाला. जुदेवांक जोडून घेवंक जुदेवां बरोबर हांव जुदेव जालो. समोर्थी खाल आसलोल्यांक जोडून घेवंक जोरूय हांव समोर्थी खाल ना, तोरूय समोर्थी खाल आसलोले पोरी जालो. तशेंच समोर्थी विरेत आसात तांकां जोडून घेवंक जोरूय हांव देवाचे समोर्थी विरेत ना आनी क्रिस्ताचे समोर्थी खाल आसा, तोरी समोर्थी विरेत आसलोले पोरी जालो. ओस्कोतांक जोडून घेवंक ओस्कोतां बरोबर हांवूय ओस्कोत जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन थारोन जोडून घेवंक हांव सगळ्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतर हें. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Devace utorai kotati. Anitace ushi artati. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Sorbespot तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सोमयान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लोवने मोडणीक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लाणग्या मोदे मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत राय दवरात. बोशी वो बोती वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय नोगरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलोलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली.
ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियात. तर वावराड्याक आपलो मुसारो फावो. घोराघोरी भोवू नाकात आनी खंयच्याय नोकरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. थंय आसतीत त्या वायट आकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे मोगाच्या बाबा भयण्यांनो, मातेवाचें शुभ वर्तमान 7वो अवेस्वूर 21वी वोड आमकां उतरां सांगतात. जेजू म्हणटा, म्हाका सायबा सायबा म्हणून कोणूच स्वर्गाराच्यान वचोचो ना, पूण स्वर्गारास्त्या म्हज्या बापाची कुशी करता तोच की सर्गीचें राज जोडटा. बाबा भयण्यांनो, सर्गीच्या बापाची कुशी कितें? हाचो जबाब आमकां जुवांचें शुभ वर्तमान 3रो अवेस्वूर 16वी ती 17वी वोड दिता. आमकां ही उतरां मेळटात. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की सगळ्यांचे सोडवणे खातीर आपणाच्या एकल्याच पुताक धाडलो. तर भाव भयण्यांनो, देवाची कुशी कितें? सगळ्या मनशांची सोडवण करूंक आनी ह्या सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देव जायत्या जाणांक ह्या संवसारांत पाठयता. बागयोन सुसेवास जाची परब आज आमी समोर उमताव, ताणें हीच जेजूची सोडवणेची खबर, बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक अदीक करून मंगळुरान तेच बराबर श्रीलंकेन हो आमचो गोंयचो पात्रोन वावरलो. जिविताची 60 वर्सां, पाद्रीपणाची 35 वर्सां आनी मिस्योनार कसो श्रीलंकेन सुमार 24 वर्सां बागयोन सुसेवास ही जेजूची सोडवणेची खबर दुसऱ्यांक परगटूंक आपणाचें आख्खें जिवीत एके भाशेन खबर करता. भाव भयण्यांनो, कशी ताणें ही जेजूची सोडवणेची खबर परगटली, कोणाक ताणें ही सोडवणेची खबर परगटली, ताच्याच जिवितांतली एक घडणी. कॅन्डी शारान बागयोन सुसेवास खंय थंयसर पाद्री कसो वावुरता आसतना थंयसर खंय एक बुद्धिस्ट मनीस आसलो, गिरेस्त मनीस. ताची बायल आसा, ती खंय ती ल्हान आसतना क्रिस्तांव जाल्ली पूण केन्नाच क्रिस्तांव कशी जिये नासली. जाल्यार हो बुद्धिस्ट मनीस आसा तो खंय बागयोन सुसेवासाक खूब पिडापीड दितालो, खूब त्रास दितालो. ताचेर खंय सदांच एक दुस्मान कसो तो ताचेर आड आसलो. अशें आसतना बागयोन सुसेवास खंय ताका जायते फावटी ताचे लागीं बरे भाशेन गजाल करूंक, ताका जेजूची बरी खबर परगटूंक तो खंय वावुरतालो. पूण जितलेय फावटी कसलोय तो प्रयत्न करता तितलेय फावटी खंय तो ताका धांवडावन एके भाशेन घालतालो. इतलें की ह्या मनशान, ह्या बुद्धिस्ट मनशान वचून बागयोन सुसेवासाचें नांव काडून खंय राजाक कळयलें आनी एके भाशेन ताका खास लावचे खातीर राजाक सांगलें. जरी राजान ह्या बुद्धिस्ताचें मागणें आयकूंक ना. पूण भाव भयण्यांनो, जेन्ना थंयसर खंय ही ओशाची पिडा पडली, ताची बायल सोंपून गेली. ताच्या दुसऱ्या घरच्यांनी ह्या बुद्धिस्ट ह्या अधिकाऱ्याक खंय जेन्ना ताकाय खंय ही पिडा जाल्ली तेन्ना सगळी खंय ताका एकसुरो सांडून ती खंय पोड काडून गेली. ही ओशाची पिडा आपणाक जायत म्हूण ताची घरचीं सोयरीं दायरीं सगल्यांनी खंय पोड काडली. जेन्ना बागयोन सुसेवासाक हें कळ्ळें, सुसेवास खंय ताच्या घरा गेलो आनी मोगान खंय ताची सेवा केली. ही ओशाची पिडा आपणाक जायत म्हूण भियेनासतना ह्या बागयोन सुसेवासान ह्या बुद्धिस्ताची खंय मोगान सेवा चाकरी केली. इतली सेवा चाकरी केली की तो खंय बरो जालो आनी बरो जालो तेन्ना ताणें आपणाचें जिवीत बदलून तो खंय बरो मनीस जालो
आनी न्हूच खंय ताका पिडापीड दिवपाची ताणें बंद केली. पूण मागीर खंय तो क्रिस्तांव जालो आनी होच बुद्धिस्ट मनीस जो आतां क्रिस्तांव जाल्लो तो बागेवन जुसेफासा विशीं बरोवन अशें म्हणटा, थ्रू दॅट होली, humble, caring, and above all, forgiving priest, I met Jesus. To this holy, humble, caring, and above all, forgiving priest, I met Jesus. बरोबर न्हू? तो अधिकारी, तो बुद्धिस्ट मनीस खंय जो आतां क्रिस्तांव जाल्लो तो बागेवन जुसेफासा विशीं अशें म्हणटा, त्या ल्हानवीक बागेवंत उस्क्यान भरलेल्या आनी सगळ्या वन बोगसोन दितेल्या पाद्री उदेशी म्हाका जेसू भेटलो. बरोबर न्हू? आज होच बागेवंताचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार धरून ताणें तर आपणाचें आख्खें जिवीत जेजू खातीर सोडयलें जाल्यार ताका बोड खंयचें मेळ्ळें. हाचो जबाब घडी आयचें पयलें वाचप जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्यान आमकां मेळटा. ताचें जिवीत, जेरेमियासाचें जिवीत, तो जेन्ना देव ताका पोरचेचो फुडारी जावन आनी ही बरी खबर परगटूंक आपयता तेन्ना जेरेमियास देवाक सांगता, देवा म्हाका म्हज्यान हें काम जावचें ना, हांव भुरगो, म्हज्यान सारकें उलोवंक जायना. आनी देव ताका सांगता, तूं कुसव्यान संभोवता तेन्ना हांवें तुका विचून काडला, म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडार घालतलो. सो ही बरी खबर जेन्ना तूं परगटता तेन्ना तुज्या बोडाचेर पातयो न्हय, पूण हांव तुका ही करपा फावो करतलो. तर भाव भयणीनो, जेरेमियासाक देवान आपणाची कृपा फावो केली जाल्यार बागेवन जुसेफास आपणाच्या जिवितान ही जेजूची बरी खबर तर परगटता आपणाच्या बोडाचेर पातयो न्हय, पूण सदांच देवाच्या घट संबंधांच्यो आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां. तो आपणाच्या बाच्याक जो पाद्री जावचो आसलो, जेन्ना तो ताचे लागीं विचारता आपूण बरो पाद्री जावंक हांवें कितें करचें, तेन्ना जुसेफास आपणाच्या बाच्याक सांगता, जेसू सुर्या तूं चोंदरीम जा. जे भाशेन एक चोंदरीम सुर्याची किरणां आपणाचेर घेवन ती दुसऱ्यांक परगटता, ते भाशेन तूं जेजू कडल्यान जें तुका बळ आनी जी तूं करपा मेळटा ती तूं दुसऱ्यांक परगट कर. भाव भयणीनो, जुसेफास आपणाच्या जिवितान जेजूचेर पातयेवन फुडलीं पावलां मारून कितें करता तो सगल्यांक सगट जाता. आयचें दुसरें वाचप बागेवन पावलो कोरींतकारांक बरोवन म्हणटा, हांव शुभ वर्तमाना खातीर सगल्यांक सगट जालो. जेजू आपणाच्या जिवितान सगल्यांक जेजून बरेपण हाडलें. जेजू एके भाशेन सगल्यांक सगट जालो. जे पिडेंत आसले ताका ताणें पेकोवणी फावो केली. जे कडेन जायते फावटी पातकांची येताले ताका जेजू एके भाशेन तो नवो मनीस जावंक ताका जेजून आदार दिलो. जाल्यार बागेवन जुसेफासान आपणाच्याय जिवितान तो सगल्यांक सगट जालो. अदीक करून जेन्ना ही ओशाची पिडा पडली तो जायत्या जाणांक नर्स जालो, जायत्या जाणांक दोतोर जालो. जाल्यार मेल्ले मनीस आसात, जायते जाण जेन्ना मरून गेल्ले तेन्ना तो दिसाकूय 10 ते 12 मनशांक एके भाशेन फोंड काडून पुत्तालो. म्हळ्यार तो एके भाशेन पेदो पर्यंत जालो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आपणाच्या आख्ख्या जिवितान बागेवन जुसेफासान जेजूची बरी खबर परगटचे खातीर ताणें कितेंच फाटीं दवरूंक ना. तरेकवार भासाचे बेस घेवन बागेवन जुसेफास जेजूक परगटता. एके भाशेन आयच्या दुसऱ्या वाचपांतली बागेवन पावलूच्या कोरींतकारांक बरयल्ले चिटींतली उतरां साकार करता. तो सगल्यांक सगट जालो. पूण हें करता आसतना भाव भयणीनो, हें करता आसतना जिवीत सोंपें जायना. जायते फावटी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू ब्यास्तो जाणांक धाडटा, पूण धाडटा तेन्ना तो सांगता, तुमकां आपूण धाडटा तेन्ना तुमकां जायते कडेन त्रास पडटले, पूण तुमी भिवपाची गरज ना, आपूण तुमच्या सांगाताक आसतलो. तुमच्या कश्टांनी आपूण तुमकां बळ दितलो. तुमचे जेन्ना आड मनीस उपरासतात तेन्ना हांव तुमचो सांगाती जातलो. भाव भयणीनो, जेजू आपणाच्या आख्ख्या जिवितान जेजून सगळे तरेचे बापाची खुशी करचे खातीर सगळे तरेचे कश्ट सोंसले. आनी जेजू निमणो कुर्साचेर मोडटा तेन्ना पर्यंत
ताणें ही बोगसणाची बरी खबर परगटली. बापा ताका बोगूस ते नकळत ते कितें करतात ते. जाल्यार हीच जेजूची देख घेवन बागेन सुसेफासान आपणाच्या जिवितान सगळे तरेचे कश्ट सोंसले. जेन्ना ताका एक स्पाय म्हणून, जेन्ना पुर्तुगेजाचो स्पाय म्हणून जेन्ना ताका बंदखणींत घातलो तेन्ना ताणें तो निराशी जालो ना. ताच्यान म्हणून येतालें हांव जेजू खातीर इतलें करता आनी हांव परतून हे बंदखणींत कित्याक, बंदखणींत कश्ट कित्याक. भाव भयणीनो, निराशी जायनासतना बंदखणींत आसतना भाग्यन सुसेफास थंयसरली भासो शिंकता. तामील आनी दुसरी सिनालीस ह्यो भासांचेर एके भाशेन तो मास्टरी घेता आनी कितें करता. भाग्यन सुसेफास जी दोतोन आसा ती ह्या तामील आनी सिनालीस भाशेंतल्यान हे बंदखणींत आसतना तो ट्रान्सलेट करता, भाशांतर करता. जाल्यार जी जेजूची कुर्साची वाट आसा तिवूय तो भाशांतर करता तामील भाशेंतल्यान. म्हळ्यार थंयसर जेन्ना आपणाक कश्ट पडटात तेन्ना निराशी जावन पिरगण्यो काडिना, पूण बंदखणपणान उजार करता जेजूची बरी खबर परगटूंक. आनी थंयसरूच आसतना जायत्या जाणांक ताची देख घेवन राजाक पर्यंतूय ताची बरी खबर पावली. आनी हेच बंदखणींत आसतना जेन्ना पावस नासलो तेन्ना तो राजा ताका आपयता, आतां तुज्या देवाक, सगळ्या देवाक आमी उलो मारलो, आतां तुज्या देवाक उलो मार. आनी भाग्यन सुसेफास ही संदी घेवन आमी जाणात ते भाशेन तो ही मिलाग्र, पावसाची मिलाग्र करता. तर भाव भयणीनो, आडकोड्यांनी पर्यान तो जेजूक विस्वाशी रावता. आज जेन्ना सगळीं आमी कुशालकायेन ही परब समोर उरता तेन्ना भाग्यन सुसेफास आमकां सगळ्यांक कसलो संदेश दिता. पयलो आयचो ताचो संदेश जे भाशेन जेजून आपणाक बरी खबर परगटूंक आपयलो तेच भाशेन भाव भयणीनो होच जेजू आमकां सगळ्यांक ही बरी खबर परगटूंक आपयता. तर आज एक एकल्यान विचार करचो, हांव म्हज्या जिवितांतल्यान हें देवाचें आपोणें जें देव म्हाका दिता तें हांव स्विकारतां काय. तर आयचो पयलो संदेश आज जेन्ना आमी परतून घरा वेता तेन्ना भाव भयणीनो, भाग्यन सुसेफास फुडें आमकां म्हणटलो हॅपी फिस्ट म्हणून खोबार करिनाकात, पूण तुमच्या जिवितांतल्यान कितेंय तरी एक वायट सोडून एक बरें आपणायात. हे आपोणें स्विकार करात आनी तुमच्या जिवितांतल्यान हें देवाचें आपोणें मानून घेयात. दुसरे सुवातेर भाव भयणीनो, जें मीस हांव भाग्यन सुसेफासाक दिलें तेंच घडये आमकां सगळ्यांक देव दिता. घडये आमच्या घराब्यान, घडये आमच्या शेजार समाराक ही जेजूची बरी खबर परगटपाचें मिसांव आमकां जण एकल्याक आसा. तो एक एकल्यान आज विचारचें. सुसेफासान आख्ख्या मनशा कुळाक एके भाशेन श्रीलंकेचे पवित्र सभेक ही जेजूची बरी खबर परगटूंक तो बारी वावुरलो. मोज्यान कितें करूं येता. भाव भयणीनो, एकली घराब्यांतली आपणाचो अणभव सांगून म्हणटाली, म्हजो घोव पयलो मिसाक सारको वचनासलो, केन्नाय घडये आयताराक वेतालो आनी तिचो घोव मागीर जबाब दिता. आज इगोर्जेन, आमचेच एके इगोर्जेन हो तिचो घोव जायतो बरो वावर करता. जेन्ना खंय ताका एका दिसाक विचारलें, तूं इतलो बरो वावर हे इगोर्जेन करता, तुका स्फूर्ती खंयची मेळ्ळी. आनी ताणें खंय सांगलें, हांव काजार जावच्या आदीं बरो क्रिस्तांव नासलो, केन्नाय आयताराक मिसाक वेतालो, पूण म्हजे बायलेन म्हाका जेजू सरशी हाडलो, म्हजे बायलेन म्हाका इगोर्जेक लागीं हाडलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आज आमकां सगळ्यांक एक एकल्यान विचारचें, म्हज्यान दुसऱ्याक जेजू सरशी कसो लागीं दुसऱ्याक हाडूं येता. आनी निमणे सुवातेर ही जेजूची बरी खबर परगटता तेन्ना घडये म्हाका आनी तुमकां जायत्यो आडकोडी पडटल्यो. हे आडकोड्यांनी पर्यान आमी जेजूक विस्वाशी रावंक वावरुया. हांव एका पाद्री बाबाक वळखता जो बरो जेजूची बरी खबर परगटतालो. मोदेकातूच ताका कॅन्सराची पिडा जाली. जाल्यार हो पाद्री एका दिसा जेन्ना ताका हांव भेटूंक गेलो, हांव समजतालो तो खूब निराशे आसतलो आपणाक ही कॅन्सराची पिडा जाल्या म्हूण. तेन्ना हांव ताचेशी गेल्यार तो खुशाल दिसतालो आनी उलयता आसतना म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर, हांवें बरी भलायकी आसतना जेजूक परगटलेलो. आज हांव म्हजे पिडेंतल्यान जेजूक परगट्टा. आय एम प्रिचींग द मिनिस्ट्री ऑफ सिकनेस. आय एम प्रिचींग जीजस टू द मिनिस्ट्री ऑफ सिकनेस. हांव म्हज्या कश्टांतल्यान, हांव म्हज्या त्रासांतल्यान, हांव म्हजे पिडेंतल्यान जेजूक परगट्टा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आज जण एक एकल्यान
आपणाक विचार करचो. जेजूची बरी खबर परगटूंक हांव तयार आसां काय? उबी रावया. सत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारयेतान जल्मलो, पोंच पदकाल ताणें कुस सोंसले, ताका कुस्सान सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. लानविकायेन आमच्यो गोरसो देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी, पाद्रींनी आनी मोटवाशांनी आपल्या खासगी तशेंच मुनयारी जिवितान जेजूचे आपोवणे स्विकारून पोजेची सेवा करतना आपले दोळे कुसाचेर लावन कुर्सान मेळटलें बोल घेवन आपल्या हाताखाल आसलेले पोरजे बरोबर बागेवणपणाचे आवंडे आनी अंत्रेक काळजान बाळगून दिसपट्या जिवितान बागेवणपणान वाडूंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी वडिलांनी आमच्या देशाची अस्मिताय आनी खाशेलेपण ओळखून आनी देशान भितर जियेतल्या तरेकवार भासाच्या आनी जाती कातीच्या लोकांक मांडून घेवन ताचें दिसपटें जिवीत जियोंक सगळे तरेची सोंपेपणां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आज आमच्या आस्काराची दबाजीक परब आमी समारंभताव. लोकां मदें धर्माचो वो जाती कातीचो भेदभाव करिनासतना सगल्यांक सगोट जावन बागेवणपणाची वाट चलोवंक आमकां एकजोलटी देख तो जालो. ताचे देखीक शिकवणेन आनी जिविताचे चाली प्रमाणे आमचें क्रिस्ती जिवीत जेजू सुर्याचेर दोळे लावन कालोकी संवसारान चंद्रिमा परी उजवाड जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. हे आयचे दबाजीक परबे वरवीं हांगा आजीर आसलेल्या समेस्तांचेर बागेवन झुजे वाजाचे मजतीन देवान सुबां बेसावां ओतोवंक आनी आमचे मदें आसलोले भेदभाव वेगळोजार आनी हे तरेचे सोर वायट उमटून काडूंक आनी करेले शांतीन एकवटान भावपणाच्या एकचारान सोहोबागेलीपणान आमचें क्रिस्ती जिवीत जियोंक आनी बागेवणपण मेळून घेवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. बापा मोगाडा, ही आमची मागणी दयेन स्विकार कर. बागेवन सुसेवाजाची देख घेवन शुभ वर्तमानाचे धीराधीक परगटणार आमी जावंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. बागेवन सुसेवाजान आपल्या जिवितान देवा उतराची सेवा केली. तीच सेवा आमी करूंक आमचें जिवीत ह्या दाना बरोबर देवाक भेटयतना गायन करुया धुंपाचो झसो परमळ. Yes,
म्हज्या बाबा भयणांनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. त्यांच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नागरी पवित्रेच्या आदाराक सर्वेस्पोट मानून भोव मोगाड बापा, सान सुसेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोनवाडेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोड काळजांनी ही देणी भेटून आनी जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्वकारी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजेवास ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती करता. दरबाराचो सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका सोय उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वाडोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. उंडो खाताव आनी एकाल्सींतले पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो पर्वतो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा तोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, तितो पोती भाग्योन जुते, भाग्योन दोरनुता आनी सोर्व काडीन तुका मानवल्यांत. त्या सगल्या भोगतां बराबर सांत देवा सांत तांतून कालकाताच्या सांता मादर तेरेसा हांचे विनवणेन सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक भाग्योन सुसेवासाचे देखीन जेजूच्या शुभ वर्तमानाचे आमी दिरादीक परगटना जावंक आनी सगल्यांक सगट जावंक आमकां कृपा मागून म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणीत पडोव दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया कोणे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वशान ओतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकातांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोमियाची शांती सदांकाल तुमची सोवी आसूं. एकामेकाक मोगान आनी कुशालकायेन शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. कॅथोलीक धर्मान बावतिजमाचो संस्कार घेतल्या फकत ताणीच कोमियाव घेवंक फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बप्तिस्मा संस्कार घेतलेले आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकार करावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. भाग्यवान तुझे वाजान जेजू क्रिस्ताक आपल्या जिविताचो सोमी आनी दोनी केलो. ताचेच भाशेन ह्या वेळार जेजूक आमच्या काळजांनी स्वीकारतना गायन करुया. मोगाल जेजू यो तूं यो, हो देव जाता मनशांचें गाण.
Praatuya. Sorginच्या बापा सांज जेवाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसाक संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासांत मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे चळवळीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसुया. बाबा भयणीनो ही संदी घेवन आमी केरीत भाशेन दिनवासतांव आनी आभार मानतांव. पदाज्ञ लोपिनेरो शिक्षक रायदूरचे सिमनारींतलो यादनीक आमचे मदकांत येवन हे पयलेंच परबेचे बी आयच्या दिसाचे ताणें उमेदीन सुडसुडायेन आमकां पुरगट केल्ल्या पासून ताचेर ताच्या मुळ्यारपणाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमी मागता आसतना ह्या सह बलिदानांत वांटो घेतल्या समेस्त यादनिकांक आनी तुमकांय देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. फकत उगडास करता आमची मिसां आयज जातली ती आतां रोखडेंच दुसरें मीस 6 वाजता म्हणटकूच ह्या मिसाची मांडवळ बरे भाशेन जावं मातशें सांगलां ते भाशेन रोखडीच आमी हे सायडींतल्यान भायर सरुया आनी ते सायडींतल्यान लोकांक आमी येवपाक भितर दिवया माणसुगेन आनी सुडसुडायेन. त्या उपरांत आमची मिसां 7:15 8:30 दोबाची पुर्वेचे मीस 10 वाजता. सांजे आमची मिसां सांगला ते भाशेन 4 वाजता कोंकणी भाशेन हांगासर आनी 5:30 वाजता इंग्लिशीन 12 वाजता मीस जातली बागेवन जुजेवादाच्या ऑरातरीच्या कुडार. सगळीं उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आतां आमी बागयोन जुजे वाजाचे मागणे करतले. उपकार मागता तुमी म्हजे बरोबर म्हणचे. मोगाल बापा तुज्या पुतान आपल्या दोयलपणाच्या अजापांनी तुज्या उतराचे बी मनशांच्या काळजांनी भोगले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवकाक बागयोन जुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्याकाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कन्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागयोनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयले. असल्या विरायच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांग म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावन वर्सां खातीर मागचें. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. आपल्या चालत्या जिवितांतल्या जुजे वाजान बागीवनपण जोडून घेतलें. ताचीच देख घेवन आमी शुभ वर्तमाना खातीर सगोट जावंक बेताना गीत गावया ओगोनीत काकुतीच्या देवाक. Please, Lord,
देवा